सगळ्यांत पयलीं हांव जमलेल्यांचें स्वागत करता म्हाज्या वॉर्डान। उदकाचो इशू हो मेजर इशू आनी म्हाज्या वॉर्डान जाल्यार ऑलमोस्ट 2 बायन टाके करून दिले, ताका लागून म्हाज्या वॉर्डांचो ऑलमोस्ट उदकाचो इशू सॉल्व जाल्लो आहा। तसोच मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर बायन उदकाची टाकी करून दिला, ताका लागून तो बी हे प्रॉब्लम सॉल्व जातलो। आनी हो स्ट्रेच पायपलायनाचो आसलो तो चड गरजेचो आसलो आनी तो बाईन प्रायोरिटी बेसिसार घेवन खूब आमकां हेल्प पडटलें तेचे, ताका लागून भाईचे थँक्यू म्हणटा। आनी तशीच बाई आमची डेव्हलपमेंटाची कामां करता, ताका लागून भाऊचे खूब थँक्यू। तुया गांवान आहा आमच्या वांगडा आमचे तुया गांवचे डेप्युटी सरपंच, वॉर्ड मेंबर तशें इतर मेंबर हांगासर हजर आसात। आनी हांगासर तुयन राजेंद्र बुगडे यांच्या घरा कडेन उदकाची पायपलायन नासली आनी कितलीशीं वर्सां जाली आनी ती तेंची मिसेस येवन परत परत फावटी घालताली केन्ना जातलें काय म्हणून। आनी ते प्रायोरिटी बेसिसचेर आमचे वॉटर सप्लाय PWD बेगिनात बेगीन ह्यो टेंडर प्रोसेसिंग करून आयज हेचो फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा। ताका लागून तेंचे PWD वॉटर सप्लायचे धन्यवाद म्हणटा की तेंचे काम करपाची पद्दत बरी आहा आनी स्पिडी आहा। आयज तुमी पळयतात उदका खातीर गेल्या 2 वर्सां पयलीं उदकाचो मेजर इशू आसलो आख्या मतदारसंघात। पयऱ्यान एकदां सुद्दां उदीक येनासलें, 4-4 दिसांनी 5-5 दिसांनी मुर्जी गांवां सारकेले गांवांनी उदीक सारकें पावनासलें। ते आयज खंय तरी 15 MLD प्लांट चांदेलचो सुरवात जावन आनी आतां आमकां आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान 30 MLD प्लांट सँक्शन करून तेचें काम 50% सोंपलेलें आहात आनी बाय डिसेंबर तो 30 MLD प्लांट फंक्शनींग जातलो। तो जेन्ना जातलो तेन्ना आख्खे मांद्रे मतदारसंघाचे आख्खे उदकाचो प्रश्न आहा तो कंप्लिटली सॉल्व जातलो। म्हणजे प्रत्येक दिसा एवरी डे तांकां उदीक मेळटलें। परत एकदां हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर धन्यवाद म्हणटा की मांद्रे मतदारसंघात तेजे टॉप प्रायोरिटी हे वॉटर सप्लायान दिल्लें म्हणून। तुवें 30 MLD प्लांट ह्यो मेजर व्हडलो प्लांट आनी तुमकां खबर आसतली की सद्या आमच्या मतदारसंघाची रिक्वायरमेंट 14.5 MLD उदकाची रिक्वायरमेंट आहा मांद्रे मतदारसंघात, पूण आमी ह्यो 30 MLD हाडला म्हणजे डबल हाडला। कित्याक डबल हाडला? फुडलीं 20 वर्सां आमच्या जनतेक त्रास जावंक जायना म्हणून। आतां ह्यो प्लांट करता आसतना मोठी पायपलायन घालची पडटा। आतां बारीक पायपलायनीन इशू काय जायना, थंयच्या थंय रिइन्स्टेट करून ते काम करूं येता, पूण आतां कितें जालें 30 MLD व्हडले पायप घालचे पडटा। आतां तुया प्लांट आमी हेचे कडेन मेरेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सबस्टेशन आहा तितले मेरेन केला। आतां फुडले पारशे टू चोपडे हे पावसा पयलीं आमकां कंप्लीट करपाक जाय। जो पर्यंत हे कंप्लीट जायना तो पर्यंत एंटायर सोलिंग करूंक मेळना। ऑलरेडी टेंडर आमचो सगळो प्रोसेस जाल्लो आहा, पूण हॉट मिक्सिंग आतां जर घालीत पायपलायन घालून जाल्यार केन्नाय पावस पडों शकता आनी हॉट मिक्सिंग ते व्हांवून वचों शकता। ताका लागून हॉट मिक्सिंग ह्या पावसान जावचें ना, पूण जेन्ना पायपलायन घालताले ती सोलिंग करून तेचेर म्हणजे डांबर घालून म्हणजे पावसान लोकांक त्रास जायना तशें प्रोविजन करून वयतले। पूण एश्युअर करता की सगळे हॉट मिक्सिंग दिवाळी जावन एंटायर स्ट्रेच म्हणजे तो ITI टू आगारवाडे ह्यो एंटायर प्रोजेक्ट एक घेतला। तसोच थंयच्यान हॉस्पिटल टू पंचायत ह्यो एक टेंडर आहा, ऑलरेडी जाल्लो आहा टेंडर प्रोसेस सगळो आनी कामूय सुरवात दिवाळी कडेन जातलें। टेंटेटिव्ह डेट तेंच्यानी डिसेंबर एंड डिसेंबर दिला कॉन्ट्रॅक्टराक, डिसेंबर मेरेन तो कंप्लीट जावपाकूच जाय।